हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी आमी हांगा बरी आसा. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज थर्सडे आनी सकाळी फुडें हांव एबो रेडी जाल्लें आसा, तुम्ही पळोवपाक शकतले. सो आतां आमी वयता बागायतदारान मंथली जे ग्रोसरी आहा ते घेवन येता. ओके. सो प्रसाद ऑलरेडी सकयल गेल्लो आसा आनी सार्थक आनी प्रियांश स्कुलान गेल्ले आहा. सो हांव रेडी जाला. आतां हांव सकयल वयता. सो बागायदारान कितें तें शॉपिंग करता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके. आयज थर्सडे, आयज वेज. पळोवया कितें रेसिपी येता आज. ओके. ते मागीर प्लॅन करता. पयलीं बागायदारान वयता, शॉपिंग करता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके. सो हांव आतां तुमकां दाखयता कितें हाडलां तें बागायदारासून. एक्चुअली आमी आयिल्ली उदो 12:30 अशें कितें 1:45 कितें पावलेली. कितें जालें, आमी बागायदारान गेली, शॉपिंग केली. मागीर प्रसादाक कितें तेजें काम आसलेलें तेजें काम करता म्हणून मातसो आमकां टायम जालो. सो 1:45 अशें 12:45 पावला आमी. सार्थक 12 सुट्टा न्हू, ताका घेवन डायरेक्ट येता म्हणल्यार मातसो टायम जालो. मातशें बारीक बारीक कितें काम आसलें तें केली आनी मागीर तुमकां सांगलेलें हांवें बागायदारासून येतकूच मेळटा म्हणून. आयलें, जेवण केलें. आज वेज, दाल भाजी ती आनी कितें रेसिपी दाखयतलें. मागीर ते जेवली आनी न्हिदली आमी. न्हिदलेले आतां उठला. सो आतां म्हणटा तुमकां सांगुया कितें हाडलां तें. कांय ना व्हडलेंशें, म्हाका दाखोवपाक हें दिसता कितें हाडलां म्हणून मंथली ग्रोसरी. सो हांवें तुमकां सांगलेलें न्हू, येवन तुमकां सांगता कितें हाडलां तें. सो आतां हांव तुमकां दाखयता. ओके. कितें कितें हाडलां तें कांय ना, बारीक बारीक अशेंच. ओके. सो आतां तुमकां दाखयता हांवें कितें हाडलां तें. सो फ्रेंड्स, हे आसा कितें कितें म्हाका लागता पळय तें हांव घेवन येयलां. कितें लागता तेंच हाडलां हांवें, एक्स्ट्रा कांयच हाडूं ना. कित्याक मागीर ते दवरलेले कडेन न्हू पिड्यार जाता बेश्टे. सो आनी म्हाजें एक्स्ट्रा सामान भरपूर आहा, म्हणल्यार तें पयलीं सोंपोवया आनी मागीर जाल्यार हाडपाक शकता. आनी आमचे सकयल बिल्डिंगे लागीं सगळें आसा. कितें कितें ना जाल्यार न्हू, कितें एमर्जन्सी कितें ना न्हू, भाजी धरलेली, फीश धरलेले, कितें आसूं न्ही तें, ग्रोसरी धरलेली, सगळें मेळटा आमकां एमर्जन्सी. ओके. सो हांव अशें सार्थका केन्ना हाडपा वयता म्हाका जाय तशें कितें घेवन येता. सो आतां हे हांवें हाडलां बागायदारासून. आतां हे एक हाडलां हांवें पिनट्स हाडला. मागीर हो टी पावडर हाडला. ओके. मागीर पिनट्स केन्ना यूज जाता न्हू. आनी मागीर हे शेवयो हाडला, लांब ते आसता स्ट्रायप तसले सेवया, हे पळय ते हाडला. सार्थकाक आवडटा हे केन्ना करून दिता हांव. मागीर हे कॅज्यू हाडला, कित्याक खिराक बी घालपाक बरें पडटा. हे एक म्हाका केन्ना गरज पडटा आमटाण, केन्ना शेव करी जावं आनी कितें आमचें आसता न्हू रेसिपी बी आसता तेन्ना गरज पडटा, बरें पडटा. हे हाडला. मागीर हे सगळे मसाले, जायफळ, मागीर कितें म्हणटा जावित्री, ते बडेसूप, लवंग आसा म्हाजे कडेन, बट हाडला हांवें. मागीर हे ग्रीन पीस, एकच हांवें ग्रीन पीसच घेवन येयला. कित्याक काय म्हाजे कडेन ते छोले आहा पळय, काबुली चणे आहा, मागीर ब्लॅक ते चणे मेळटा बारीक, ते सुद्दां आसा. मागीर परत ते व्हायट चणा मेळटा, व्हायट ते पीस, ते बी आहा. म्हणून हांवें ते हाडूं ना, बेश्टे सोंपतकूच हाडपाक शकता. आनी मागीर हे हाडला हांवें कोरिएंडर पावडर, कोथिंबीरचे पिठ्याचे पॅकेट हाडला. दंत कांती. ओके. हरशीं आमी यूज करताले कोलगेट, बट प्रियांशाक टूथ एक जाल्लो आसा, तुवें पयलाच आसतलो व्हिडिओ तो, ताका लागून कोणें सांगलें आमकां दंत कांती यूज करा, हे बरें म्हणून. सो हे हाडला. हे एक्चुअली एक बॉक्सान 3 आसलेले, ते एक सद्या आमी यूज करपाक हाडला. ओके. सो पयलीं आमी न्हू प्रियांश ल्हान आसतना हेच यूज करताले. मागीर आमी मदींच बंद केलें आनी कोलगेट स्टार्ट केलें. सो आतां पळोवया, हे यूज करपाक लागला. मागीर हांवें हाडला हे हाडला जेगरी पावडर. केन्ना हांवें यूज करूं ना, फस्ट टायम हाडला. पळोवया आतां. हेजी एक रेसिपी येतली तुमकां गोड घालून, सांगता केन्ना तें. चड व्हडलें न्हू, हेका 35 रुपीज. हेय हाडला आनी जेगरी बी हाडला हांवें, म्हाका दिसता तो भितर उरला. ओके. नॉर्मल आमची जेगरी. आनी हे हाडला हांवें रॉक सॉल्ट. चड जाणां तुमी यूज करता आसतले, पिंक कलर. सो हे बरें खंय, हेजेन BP बी वाडना खंय. सो खूब जाणां सांगताले म्हाका घरांतली हे यूज करा म्हणून. ओके. सो हे हांवें हाडला. 2 हाडला, आनी एक हा भितून दवरला. ओके. चड न्हू, हेका 50 रुपीज. ब्रँडा प्रमाणे पयशे आहा ते, बट हेका ओन्ली 50 रुपीज. ओके. 50 रुपीज हेका पळय, प्रायस दिसता आसतलो तुमकां 50. आनी हे जावन हा नेचरलँड ऑर्गेनीक. ओके. रॉक सॉल्ट हिमालयन. ओके. आनी मागीर हांवें हाडला हे हल्दी पावडर, जे आमकां डेली लागताच ते. ओके. हे हाडला. मागीर हांवें हाडला हे उजवाती देवाक, तेला ऑयल पॅकेट हाडला, रुची गोल्ड, ते भितर आसता. ओके. आनी हे एक हाडला ते ऑयल सनरिच
खावपा आमकां आनी देवाक हाडला तें हांवें भितून दवरला. हे जायफळ आनी हे आहा पळय हे धूप अगरबत्ती. ओके, धूप अगरबत्ती हाडला. बरो वास येता. एक हांवें फोडून हांवें एक पेटून पयलें उदोर हे पळय बरो वास आसा. ओके, सो हे एक घेतला. हे काय 50 रुपीज. हे पळय प्रायस पळोवपाक शकता तुमी. ओके, इतकेंच. आनी काय हांवें हाडूं ना. म्हाका जें लागता तितकेंच हाडला. ऑयल आनी 2 हाडला आमी असली पॅकेटां. ती भितर उरला आसतली. कित्याक उदोळ हांवें ते काडून दवरलेलें न्हू. कित्याक सार्थक ते काडून मागीर भायर काडटा आनी कितें करता म्हणून ते भितर उडयल्ले पळय थोडे हांवें हाडले. थोडे उरला एक 4-5 आयटम आसूं न्ही. सो हे आसा म्हजें मंथली शॉपिंग. ओके, आनी अशें एक्चुली म्हजें चड आसता. ह्या फावटी मातशें कमी आहा कित्याक की हांव हाडटा न्हू आतां मदीं मदीं म्हाका कितें लागता कितें ना समथींग वचून हाडटा. प्रसादाक म्हणून सांगपाक परत परत हें जाता न्हू. सो हांगा लागीं आसतना म्हाका वचपाक कांय प्रॉब्लेम ना. सो हांव तें सगळें घेवन येता. कितें ना तेंच मागीर हांव आतां बागायदारसून घेवन येयला. आनी कांदे टोमाट सगळे ते भाजयेचे सगळे वेजीस सगळे आमी बागायदारसून हाडला. तें ऑलरेडी फ्रिजान दवरला. तें तुमकां दाखयना कितें दाखयतलें. ओके, सो हे सद्या तुमकां हांवें दाखयलां. की सांगलेलें तुमकां हांवें बागायदार कितें हाडटा तें दाखोवया. मेन म्हणटलें हांवें दाखोवरा म्हणून. सो हे अशें म्हजें बागायदार शॉपिंग. ओके, सो तुमी हांगा पळोवपाक शकता एक क्यूट कॅट न्हिदलेलें आसा. सो तेजें नांव जावन आसा, सांग रे एक नांव. किटकॅट. किटकॅट तेजें नांव दवरलेलें आसा. सो हे पळय काय बरें आहा क्यूट. कुचू 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 कुचू. सार्थक ताका हात लायता. सो आतां आमी आयिल्ली आसा पणजी मारुतीगड मळा हांगा जात्रा. सो आमचो फोन आयलो गजानंदीचो की आज जात्रा आहा म्हणून. सो या म्हणपा लागले ते. सो आमी प्रसाद आसलो तो या म्हटले. सो कसलो खूब इच्छा आसली वचपाची. खुबदां पळयतालो ब्रिजार आमचे पळोवडी वयतालो दिसता न्हू ते ब्रिजार नेक्स्ट टेम्पल. सो म्हणटालो वचपा काल आमी पावले. आमी सगळीं गेल्लीं 7 भायर सरलेलीं. 7 भायर सरलेलीं. ह्या कितें आमचें दर्शन जालें. 2 तास आमी लायनीन रावलीं. तेल आमी उजवात घेतला. सो ते भितर क्या करेंगे? काम स्टॉप करेंगे, करने देंगे। एक काम करते हैं आमच्या देवाचं दर्शन झाले आसा. ही आता ओके. आणि आता माझा व्हिडिओ हांगाच एंड करता. सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. टिल देन बाय.